Fuddari Chapter 5 Deborah आणि बाराक हांचें गीत. त्या दिसा डेबोरान आणि अबिनोआमाच्या पुता बाराकान हें गायन गायलें. इस्रायलाच्या झुजाऱ्यांनो, तुमचे केंस सोडात. आनी लोक काळजीदारपणान फुडें सरलो म्हूण सर्वेस्पराक वाखाणात. राजांनो, आयकात. कुंवरांनो, कान दियात. हांवूच सर्वेस्पराक म्हजें गायन गायतलों. सर्वेस्पराक इस्रायलाच्या देवाक वाखाणटलों आनी महिमा दितलों. सर्वेस्परा, तूं सेर थावन भायर सरलोय तेदना, तूं एडोमाच्या मोळार थावन चोडलोय तेदना, जमीन कांपली, मोळोप थरथरलें आनी कुपांनी पावसाचे शिंवोर घाले. सिनायच्या सर्वेस्परा मुखार पर्वत कोडले. ओय सर्वेस्परा, इस्रायलाच्या देवा मुखार. अनाथाच्या पुता शामगाराच्या काळार, जायलाच्या काळार राजमारोग नासले. परवास करतले पांय वाटांनी चलत वेताले. इस्रायलांत गांव नासले ते नासलेच तेदना देबोरा तूं उठली, इस्रायलाचे माते. जेदना झुजाचो आवाज शारांच्या दारार मारतालो, तेदना नव्या देवांक उलो मारताले. इस्रायलाच्या 40,000 मनशांक एक दाल न्हय म्हूण एक बालो तरी नासलो. म्हजें काळीज इस्रायलाच्या फुडाऱ्यां वांगडा आसा. व्हडा काळजान फुडें सरले तांच्या वांगडा आसा. सर्वेस्पराक वाखाणात. धव्या गाडवांचेर बसून फिरतात ते, बसकेचेर बसून धांवतात ते, आनी चलून वेतात ते. उदक पिवंक दिवचे सुवातेर गवळ्यांच्या नादार गायात. थंय ते सर्वेस्पराचीं कर्तुत्वां इस्रायलाच्या घराण्यां खातीर ताची सुटका वाखाणटात. तेदना सर्वेस्पराची पोरजां दारवोंट्याशीन चलून गेली. उठ उठ डेबोरा, उठ उठ एक गायन उचार. उठ काळजीदारपण गे बाराका. तुका zulum kortoleank, तुज्या पांयां tolla ghôtt damun dhôr अबिनोआमाच्या पुता. जेदना इस्रायल दारवोंट्याशीन घेवन गेलो, विरां सारकी सर्वेस्पराची पोरजां ताचे खातीर झुजूंक गेली. एफ्रायमाचे कुंवर फाल्क्यांत आसात. तुजे फाटल्यान बेंजामीन आपल्या हारांनी आसा. माकीर थावन जोड्डार देंवून आयले. जेबुलून थावन ते सेनापतीचो अधिकार घेवन आसात. देबोराहा वांगडा इसाकाराचे नफ्ताली कुंवर आसात. बाराका वांगडा फाल्क्यांत इसाकार पाटापाट येता धांवून. रुबनाचीं गोत्रां पाटीं फुडें सोदतालीं, कित्याक म्हूण गोट्यां मोदें हिंडा बराबर पिलकुलकेच्या आवाजाक तुमी रावून आसात. रुबनाचीं गोत्रां पाटीं फुडें सोदतालीं, जिल्यांत जॉर्दाना पलतडी आसलें, आनी कित्याक म्हूण दान आपलो वेळ तारवाचेर सारता. आशेर दर्याचे वेळे सोंशीं आसता, आपल्या बोंदिरां भितर विसव घेता. जेबुलून मोरणाक फुडें करपी लोक नफ्ताली देसाच्या माथ्यार रावून तसोच फुडो करपी. राजा आयले आनी झुजले. कशें म्हूण ते झुजले. तानाकांत मेगिदाच्या उदका सोंशीं ते कानानाच्या राजा, पूण लुटीच्या म्हालाचें रुपें तांणी व्हरूंक ना. मोळबार थावन नोकेत्रां झुजलीं. आपल्या मोंडोलां थावन तीं सिसेरा आड झुजलीं. किशोण वालान तांची दुस्पट केली. पुर्विलो वाल तो किशोणाचो वाल. चल फुडें बलिश्ट जा. घोड्यांचीं गेतां जमीन थापटितात.
फेर मारीत मारीत घोडे धांवतात. मेरोजाचेर शिराप घाल म्हणटा सर्वेस्पराचो दूत. थंय रावतेल्यांचेर शिराप घालीत राव, कारण ते सर्वेस्पराच्या आदाराक येवंक नात. झुजारी कशे ते सर्वेस्पराच्या आदाराक आयले नात. ओस्तोऱ्या मदें उत्तम ओस्तोरी जायल केनीत हेबेराची पोतीन. तोंबुनी रावप्या ओस्तोऱ्या मदें चड सुभागी ती जावं. ताणें उदक मागलें, तिणें ताका दिलें दूद. कुंवराच्या ताटान तिणें ताका धोय दिली. एक हात विस्तारून तिणें खिलो घेतलो. उजव्या हातान तिणें वावरड्याचो तुटयो धरलो. तिणें सिसेराक तुतयान थापटिलो आनी ताची तकली फोडली. ताचें कांसुल्याचें हाड तोपलें आनी ताची पूड केली. तिच्या पांयां मदें तो चिरगोटलो, खाला पडलो, मेलो. जंय तो चिरगोटलो थंय तो पडलो, तो भोंवलो. जनेलांतल्यान उडोव घालून सिसेराची आवय आपल्या जाल्यांतल्यान राखून आसा. ताचो रोथ परत येवंक कित्याक इतलो उशीर जालो? ताचे गाडयेक आनी घोड्यांच्या गेतारांच्या आवाजाक कित्याक इतलो वेळ जालो? तिच्या कुंवरिणी मदें उदीक बुदवून ती जबाब दिता आनी तोच ती आपणाक परत परत सांगता. झुजांत जिखलोलो माल ते वांटतात आसतले. धर एका झुजाऱ्याक 1 वा 2 चेडवां. सिसेराक विविध आनी बोरदार केलोल्या लुकटांचो माल. म्हाका एक शेलो. 1 वा 2 बोरदार केल्ले शेले. सगळ्या तुज्या दुस्मानांचें अशें निसणटोन जावं सर्वेस्परा. पूण तुजे इश्ट सगळे आपले पदवेन उडेता त्या सुर्या पोरी जावं. देसाक 40 वर्सां सवस्काय मेळ्ळी. देवाचें उतर हें.